हॅलो गोंयकारा, आज आमी हे मोसगां सांगा नाल घालून कोड करुया. हो एक इंग्लिशीन ड्रम स्टिक म्हणटाय. सो आमकां हे फ्रेंच बीन्स ते आमी अशें करून ते स्कीन हितून काडटाय ती कात आमकां काडून पडटली. हीं दोनी दोळे काडून पडले हो आनी हो कातरपाचो आनी मागीर ते स्कीन काडपाची आनी मागीर ते बारीक बारीक कूड करपाचे. आनी मागीर ती कोड करपाक आमकां नाल्ल जाय. आमकां हें सगळें वांटपाचें. पियाव आनी एक सांग ग्रीन फोंडां घालपाची तेल आनी ग्रीन चिल तेलान फ्राय करपाचें. आनी एक नाल्ल कोकनट आनी आमकां आलें आनी लसूण आनी क्युमीन सीड व जिरें व कोरिएंडर व सांबार हें मांडपाचें. आतां आमी तयार करूया. हांव पळय सद्या हें आतां तेजी स्कीन आहा तेजी काडटा आनी मागीर हांव तेजें कातोता. आतां एक बारकें कूड केलें आनी तेजी ही स्कीन तुका आतां काडूंक पडटली. बारकें नायफ घेवन तशें करून तुका ही सगळी ही स्कीन आहा ती काडूंक पडटली. तशें करून सगळी काड आनी तयार कर. सो हांवें आतां हेचें सगळें आतां तेजें हांवें ती कात आहा ती स्कीन अशें करून बरी हातीनी काडें तुगे बारकें नायफ घेवन कर. हांव आतां धुयतां. एक उदकान धुयतां. आतां हें धुवन हांवें आतां येदेशें उदक घायलां. तें आतां मातशें बॉयल जावं दिया आनी येदेशें मीठ घालता. चड घालनाका आनी मातशें हरकत काड ताका. ताका म्हळ्यार हांव आतां तो मसालो हांव आतां ग्रायंड करतां. आतां हें बॉयल जालें आनी आतां चोयल तेजें हांवें कितें आनी आतां तें बरें सॉफ्ट जालां. चड हितून नाका नाजाल्यार तुका आवडटलें कित्याक एक बी हांवें चोयल्या ती सारकी हें आहा बरी मोव जाल्या. सो हांव आतां पियाव आनी ती ग्रीन मिरसांग घालून फोंड मारता. सो हांव आतां हें दुसरें आयदनां काडटां. आतां हांव तेल घालतां. तुका जाय ते भाशेन तूं हें तेल घाल. जाल्यार हांव पियाव घालतां. पियाव बरो मातशें भाजया आतां. आतां ही ग्रीन मिरसांग घालतां आनी मातशें फ्राय जावं दिया. हांव आतां पियाव भाजला. हांव आतां हळदी पीठ घालतां वो टर्मरीक. तुज्यान तो ग्रायंड करूं आतां. तुका टर्मरीक आतां पीस आहा जाय तो ग्रायंड कर. आनी हांव आतां तो मसाला हें केलो तो घालतां. मागीर बरें हड्डी करा जावन येता. मातशें अशें करून भाज दिया. आतां तो म्हळ्यार मिक्सरार तें उदक आनी हितून घालता. आतां मसालो बरो भाजलो. हांव आतां ते मोसगां सांग घालतां. तूं कितें उदक जाय ते भाशेन घाल. तुका दाट जाय जाल्यार दाट कर, पातळ जाल्यार पातळ कर. मातशें एक खरगत काडया.
हांवें आतां हें उदक घायलो न्ही कित्याक तें आपण दाट जावन येयलें कित्याक म्हाका मातशें पातळ जावपा जाय ती ताका लागून हांवें म्हणजे उदक घायलां पुरो म्हणजे जाली ती हांव आतां सोपरां काडा आतां हो जाला आमगेलो मुजगार सांग्यांचो कोडी रोस कितें म्हणटा तो सो नाल्ला कोडी सो हांव समजता तुमकां आहा जाल्यार तुमी हिंगा कोरयाय आनी हायाय चडान चड देव बरो करूं